मायमगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. पुलीस नाकात हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशा वरवी जॉब स्कॅमाची करात चौकशी. मागला काँग्रेसीन भाजपाच्याच लोकांक जॉब दिवपाचे षडयंत्र. NSUIचो आरोप. देवी नवदुर्गा मडकयकान्नीचे जात्रेक उमेदीन सुरवात. साबार धार्मिक विधींचो आस्पाव. 25 नोव्हेंबराक उलगतली जात्रेची गर्दी. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा पुलीस हे गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे पॉपेट जाल्यात. गोय प्रदेश काँग्रेसीन आरोप केला. पुलीस प्रेस कॉन्फरन्सात एसपीन सारावा सारव केली. पुलीस नाकात हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशा वरवी ह्या घोटाळ्याची चौकशी करात काँग्रेसीन मागला. जाल्यार फकत भाजपाच्या लोकांक जॉब दिवपाचे आसात असो थेट आरोप NSUIन केला. मुख्यमंत्र्यांपासून ते त्यांचं कॅबिनेट पासून ते त्यांचे आणि कोण कोण फॅमिली मेंबर्स आणि PA आणि कोण आहेत ते त्यांची सगळ्यांची एन्क्वायरी लागून त्यांना उत्तर देणं हे गोव्याच्या प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. बऱ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीज मध्ये गेल्यावर बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं आहे की CMच्या फॅमिलीमध्ये स्वतः त्यांचे धर्मपत्नी पैसे मागून नोकऱ्या लावतायत म्हणून. सरकारी नोकरी विकपाच्या संदर्भात जाल्ल्या वादाचे फाटभुंयेर आयज काँग्रेस आनी NSUIन पणजे आंदोलन केले. गोयचे तरणाटे फटिंगपणा आनी पक्षपात न्हय तर योग्य संदीक पात्र आसात. जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन आमी विसो घेवचे नात अशें GPCC अध्यक्ष अमित पाटकारान सांगले. एक एक्यूज आणि माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना कंप्लेन दिल्ली, काही फेक अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट केल्ली आणि एक ऑडिओ क्लिपिंग दिल्ले, ताचेर कांयच कारवाई जायना म्हणटकीच आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन गोयच्या जनते मुखार ते कागज आणि आमी तो व्हॉइस नोट दवरलो. ताच्या उपरांत गोंय राज्याचे सगळे आमदार मंत्री सगळे जागे जाले क्लीन चीट दिवपाक. सोमारा आमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाकडे वचून ऑफिशियल कंप्लेन रजिस्टर केल्ली की हाजेर फॉरेन्सिक कारवाई जावपाक जाय. जी महिला जिका अरेस्ट केल्या, जिचो आवाज त्या ऑडिओ भितर आसा, जो दुसरो को एक्यूज जाचोय आवाज आसा तोय तुमच्या कस्टडीन आसा, हाजेर कारवाई जावपाक जाय की हे मंत्र्याचे नाव जे घेतला ती सांगता आपूण खंयच्या तरी मंत्र्याकडे बसून च्या पिता, हे उघड जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड केल्लो. ताच्या उपरांत आमी पळयले की या सरकाराचे पपेट पुलीस आणि जेन्ना DGPन प्रेस कॉन्फरन्स गेली, गोयच्या जनते मुखार साबीत झाले की हे गोयचे पुलीस हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे पपेट. अरे त्या प्रेस कॉन्फरन्साक DGP उलयना, तो सांगता SP तू आन्सर कर. दुसरे नॉर्थ गोवाचे SP तो सांगता तू आन्सर कर. आणि ती कितें सांगता की आमी चौकशी केली आणि त्या महिलेन सांगले की ना तिने बेश्टे फेक ताचे नाव यूज केले आणि आमी इन्क्वायरी आसा ती बंद केली. अरे जेन्ना एक एक्यूज जो तुमच्या ताब्यान कस्टडीन आसा तो लिंक दिता, फेक डॉक्युमेंट्स, फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स येता आणि तुम्ही सांगता की ते इन्व्हेस्टिगेशन बंद झाले. या गोय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान गोय राज्यात आज नंबर 1 वरून दवरिल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हाचे निषेध करपाक, हाचेर प्रोटेस्ट करपाक आज गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटी, युथ काँग्रेस, NSUI, महिला काँग्रेस आज या संपूर्ण गोयच्या युवकांचो भविष्याचो जो विषय आसा हो मांडपाक आज आमी मुखार आयले. आमी पयलीं सांगिल्ले की 21 तारखेक आमचो प्रोटेस्ट आसतलो. जेन्ना न्यूज व्हायरल जाली तेन्ना हो मुख्यमंत्री भिवून हाणें 21 तारखेक थोड्यो अपॉइंटमेंट्स आसा म्हणून अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे भायर काढला. आता मुख्यमंत्र्याला विचारपाक सोदता की जर तर तुका
खरेंच जर तर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर करपाक जाय जाल्यार तूं दर असेंब्लीन ते एक्सटेंशन कित्याक हाडटा, अमेंडमेंट्स कित्याक हाडटा? This chief minister doesn't want to make sure that our deserving youth get job. तांकां फक्त आपले पार्टीचे लोकांक, आपल्या पार्टीचे युवकांक पैसे दिवन जॉब दिवंक जाय म्हणून हे सिद्ध जाता. म्हणून टुडे वी हॅव कम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अँड डिमांड दॅट की इमिजिएटली तू इन्क्वायरी कर. इन्क्वायरी करना कित्याक? सगळे म्हणटा इन्क्वायरी कर, तांचे पार्टीचे थोडे लोकय म्हणटा, तांचो पयली तो सीएम म्हणटा. एव्हरीवन इज सेइंग की इन्क्वायरी कर. समज तो म्हणटा की लेट पीपल कम अँड कंप्लेन, आणि पीपल येवन लोक येवन कंप्लेन घालतात, पूण तू एज अ चीफ मिनिस्टर कितें करता? एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर तू कितें करता? थंय एज अ होम मिनिस्ट्री ते आमचे पुलीस म्हणटा की क्लीन शीट दिता, मागीर तेजे मागीर तो पुलिसांक क्लीन शीट दिता. बोथ हॅव बिकम स्पोक पर्सन ऑफ इच अदर. सो एज अ चीफ मिनिस्टर ही हॅज फेल्ड मिझरेबली. ही शूड रिझाइन. समज तेका सिच्युएशन हँडल जायना, ही शूड रिझाइन. अदरवाइज ही शूड फॉर्म अ कमिटी अंडर हायकोर्ट जज अँड ही शूड डू इन्व्हेस्टिगेशन. आम्ही उगी रावपाना. आमची काँग्रेस पार्टीन फर्म डिसिजन घेतला. वी वोंट कीप क्वायट unless and until he come forward and he declares that there will be investigation. अखेरेक दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियटो फेर्नांडीस, जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकार आणि हेर कांय युवा काँग्रेस फुडाऱ्यांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि सानिका नागवेकर. कुंकळी आयडीसीत कॅनलाच्या वाठारात 100 बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवपाक जाय. एका म्हयन्या भितर कारवाय जावपाक जाय, नाजाल्यार आमी उच्च न्यायालयात वयतले, नगरसेवक उद्देश नाईक देसाईन सांगले. राज्यांत बेकायदेशीरपणां वाडत चल्ल्या अशीच एक देख कुंकळे पळोवपाक मेळटा. वाठारांत आशिल्ल्या कॅनलार लोकांनी 100 घरां बांदल्यात. सगळे बुरशें उदक कॅनलान सोडटा. कांय म्हयन्या आदीं नगरसेवक उद्देश नाईक देसायान पत्रय बरयल्ले. पालिकेन हाचेर कारवाय करपाचें आश्वासन दिला खंय. आयकात नगरसेवकाक. गेली 2 मिटिंगेक सुद्दां आमी सांगलेलें, कांय एक्शन जालें नासलें. जुलय 2024 हांवें एक फॉर्मल लेटर केलें एज अ कावन्सिलर की बाबा म्हणलें 9 फेब्रुवारीक एक लेटर रेजोल्युशन घेतलेलें, तें कितें इम्प्लिमेंट जालें ना. पूण तेणी आज पर्यंत जो स्टाफ आसा तो कॉपरेटीव ना हिंगा, कारण ते अजून पर्यंत तेजे ट्रान्सग्रेशन रिपोर्ट म्हाका पावयलो ना. अजून पर्यंत एक हियरींग हांगा काडले कडेन ना. आणि ह्या कारणां म्हणून आज हांवें हे मिटिंगेक पॉयंट काडलो. मिटिंगेक अश्युअर जाल्ले कडेन आसा, अश्युरन्स दिला, चीफ ऑफ स्टाफान दिला, म्युनिसिपल इंजिनियरान दिला आनी चेअरपर्सनान दिला की ही 1 विका भितर तेंची लायट आनी उदक, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन ते डिस्कनेक्ट करतले म्हणून, आनी बेगीच्या बेगीन जी नेक्स्ट हियरींग म्हळ्यार 1 म्हयन्याभरान तांकां डेमोलिशन ऑर्डर काडटले, पास करतले अशें तेणी अश्युअर केल्ले कडेन आसा. तो म्हळ्यार कितें डेव्हलपमेंटाचो डेव्हलपमेंट व्हड व्हड प्रोजेक्ट येता त्या बिल्डिंगांचो, रस्त्याचे ते कळना पळय. आनी आमगे चड आमगे कावन्सिलरान मातशें आमगे आयडीसी ना कॅनल आहा, ते कॅनल तेजे थिंगा घर काडो आहा इलिगल घर काडो आसा म्हणजे तो एक पॉयंट ह्यो बी गेलो. तेगेले डिमॉलिशन हें बेगीन काडचें म्हळ्यार आमगेले कॅनल म्हणले WRD, ते WRD एक्शन घेवपा जाय न्हू. आमी कित्याक घेवपा आसता ते जाता कितें म्हणटा, आमी ताका उदकाची आनी आमी ताका हें दिलें म्हणून नंबर कावन्सिलर तेगे पॉयंट तो त्या पॉयंट आमी सारको आहा कित्याक आमी ताका दिलो न्हू. बेजीचे काडपा जाता इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर. हय वॉटर दिली ताका, इलेक्ट्रिसिटी दिली म्हणून आमी दिलो न्हू. हय कावन्सिलर तो तशें म्हणटा. हांव फाल्यां परत एक फॉर्मल लेटर करतलो. 22 तारखेच्या मिटिंगेक अशें घडलेलें आनी ह्या घडण्याक आनी तुमी विका भितर तेजें उदक आनी लायट कनेक्शनां कट करात, कारण हे जी जो त्रास जालो अख्ख्या कुंकळकारांक त्रास जातलो. फाल्यां सगळी कसले दुयेंस ह्या कुंकळ्यांक येतली हें हांव सांगूंक शकना, कारण सिवरेजीचें उदक डायरेक्ट ह्या कुंकळच्या जो सालावली डॅमा वयल्यान कॅनल येता त्या कॅनला भितर आसा. त्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय बी आपयले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आपोवन सुद्दां तेणी टेस्ट करून वयले, बट ते कांय एक्शन घेयना, कारण थंय खंय
जे इलिगलिटीज करतात तेंचे आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा फुड्यान बसून कितें टायप आसा हे आमकां संशय आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. हवामान ल्हव सुदारत आशिल्ल्यान आमी उष्ण सप्तकाच्या शेवटाक वतात. धुक्याची फातोड आणि उष्ण दंपारांची आसतली. आयतारा पुराय मळब नितळ आसपाचो अदमास आसा. दोनूय जिल्ल्यांनी दिसाचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस. रातच्या वेळार तापमान 22 डिग्री सेल्सियसांनी थंड जातले, जाका लागून कांय प्रमाणात सुटका मेळटली. फातोडेर आणि सांज वेळार धुक्याची परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवेन थोडी थंडी पडपाची शक्यताय आसा. सकाळी मध्यम दाट धुक्याक लागून प्रवाशांची दृश्यमानता उणी जावंक शकता. तुम्ही प्रवास करतात जाल्यार सादूर रावन गाडी चलोवची आणि उणे दृश्यमानतेच्या वाठारांनी फॉग लायट वापरप. दनपारा सुखद हवामानाचे उतर दिता आसतना धुक्याच्या सुमाराक येवजण करपाचे याद दवरात. दीस सुरू जाता आणि सोंपता. सुरक्षीत रावप आणि सूर्याचो आस्वाद घेवप. फुडले 5 दीस हवामान सुके उरपाची शक्यताय. मुखेलपणान सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळबाचो अदमास. आयतारा फातोडेर आणि राती धुक्याच्या परिस्थितीचो अदमास. आयतारचे तापमान 33 डिग्री आणि 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.